सगळ्यांक गणेश चतुर्थीची हुनहुनीत परबी। माझे नाव नितिशा आणि हांव मुळगांव रावता। ह्या वर्सा आम्ही डेकोरेशन गणपतीचे मातशे कितें डिफरंट केल्ले। सो ह्या वर्सा आम्ही ट्राय केले की आमच्या गावाचो एक धाकटोसो भाग असो आम्ही डिपिक्ट करपाक ट्राय केल्ले हांगासर। आमचो गांव खूप सुंदर असलो पयली, लायक तो फुल ग्रीन असलो, बट आता ड्यू टू ओव्हर मायनिंग खूप चेंजेस जाला आणि सगळी आमची ब्युटी ना जाल्या। सो आम्ही ह्या वर्सा डेकोरेशन केले ते म्हणजे आमच्या गावाची ब्युटी दाखोवपाक ट्राय केली। डोंगर आणि आमचे डॅडी काका सगळे सांगताले त्या प्रमाणे पयली पावला पावलाक झरे तळे असे दिसताले आमच्या गावात, पण आता ते काहीच दिसना। सो आम्ही एक धाकटोसो धाकटेशे तळे आणि झरो असो एक केला हांगासर, आणि हे फुल डेकोरेशन आम्ही इको फ्रेंडली केला। आम्ही फुल पेपर यूज केला, सगळे ते बी रद्दीचे पेपर जे आम्ही पयली दवरून दवरून असले आमच्याकडे, ते सगळे यूज करून आम्ही हे फुल डेकोरेशन केला या फावटीचे। आणि हे सगळ्यांनी मेळोन केले आम्ही, हांव आणि माझे कझन्स, आणि थोडे फातर माती असे वापरून धबधबो केला आणि बाकीचो डोंगर केला। नमस्कार, माझे नाव ओमकार परब। नमस्कार, माझे नाव सिद्धांत परब। जशें तुमकां कळ्ळें की आम्ही अंदू डेकोरेशन जे केलां ते फुल इको फ्रेंडली केलां। लोकांक अशें दिसता की थर्मोकोला शिवाय डेकोरेशन बरी जायना। आमचो इको फ्रेंडली डेकोरेशन करपाचो उद्देश और मोटीव हेच असले की आमकां लोकांक सांगपा जाय असले की तुम्ही थर्मोकोल नाल्यार आनी तशें पर्यावरणाक जे घातक आसा ते वस्तू यूज करिनासतना सुद्धा इतले बरे डेकोरेशन करू शकता। आणि अंदू आमी मायनिंगे खातीर जशें आमच्या गावान वाट लागल्या म्हणू शकता, नाल्यार खुबश्यो गजाली ज्यो पयलीं पळोवंक मेळटाल्यो जशें की धबधबे झरे हे आमकां सध्या पळोवंक मेळना, ते कशे आसले हे दाखोवपाक आमी ट्राय केल्लेले विथ फुल इको फ्रेंडली मटेरियल्स एंड एवरीथिंग। आमी पळोवंक शकता जे आमी डेकोरेशन केलां ते सगळे आमी जे न्यूज पेपर आसा, कार्डबोर्ड आसा, ते रिसायकल जावंक शकता ते आमी सगळे यूज केला। जशें की आमी नॅचरल फातर सुद्धा यूज केल्या, जे मातसो नॅचरल लूक येवपा खातीर। आणि हे सगळे जे जातकच आमी आसा तशें दवरतले थंय, आणि कितें तशें पर्यावरणाक जे हार्म करूं शकता तशें आमी कांय मटेरियल यूज करूं शकना, जशें की पेपर जो रिसायकेबल। आणि हे आमी लास्टाक सांगूंक सोदता की हे डोंगर जे आमी जशें हिरवेगार केल्या तसोच आमचो गांव परत हिरवेगार जावनी, आणि जी मायनिंग बीन चल्ल्या ती सगळी बरी कंट्रोल तरेन जावनी। हांव सनत परब। आमी मुळगांवान हांगा आमी आमच्या वार्षिक गणपतीक जेन्ना येता तेन्ना आमी एवरी वर्सा मकर करता, पूण ह्या वर्सा आमी चिंतलें की कितें वेगळें करूया। म्हणजे हरशी प्रमाणे आमी खूब थर्मोकोल और तशें जे यूज करताले ते यूज करिनासतना आमी इको फ्रेंडली कितें तरी, म्हणजे आमचे जे रद्दीचे पेपर्स आसा और वेस्ट कार्डबोर्ड्स आसा, अशे सगळे मटेरियल यूज करून आमी ठरयलें की आमी डेकोरेशन करपाचें। सो त्या कॉन्सेप्ट जेन्ना आमी चिंतताले की कितें करया तेन्ना आमी ठरयलें की आमी आमचो गांव आनी डोंगर सगळे पर्यावरण कशें आसता ते दाखोवया, आणि एक गांव कसो आसतो म्हणजे थंयची सगळी ग्रीनरी आणि थंयचे उदक झरे ते सगळे दाखोवपाचे प्रयत्न केल्लो सगळ्या हितून। आणि सगळे आमी नॅचरली रेफरन्सीस घेवन की कशें आसता पर्यावरणान तशेंच दाखोवपाचे प्रयत्न केला सगळे।